aradan karya Jisu somya nama karya Deva Bapa aradan karya Jisu somya nama karya Pavitratmya kami navarya Pavitratmya kami navarya Triek Deva person vakanya Triek Deva person vakanya Deva Bapa amiman karya Yesu Kristaचे नाव गाऊया Deva Bapa amiman karya Yesu Kristaचे नाव गाऊया पवित्रत्म्या कामी गाजूया पवित्रत्म्या कामी गाजूया त्रिएक देवा सोमो करया त्रिएक देवा सोमो करया देवा बापा आराधन करया जिसु सोमया नमन करया पवित्रत्म्या कामी नावाड्या त्रिएक देवा person vakanya Bapa Bapa naman tuka Jisu somya pagulap tuka Bapa Bapa naman tuka Jisu somya pagulap tuka Pavitratmya stuti mahima Pavitratmya stuti mahima Triek Deva argami divya Triek Deva argami divya Deva Bapa aradan karya Jisu somya nama karya Deva Bapa aradan karya Jisu somya nama karya Pavitratmya kami gauzya Pavitratmya kami gauzya Triek Deva person vakanya Triek Deva person vakanya Hallelujah 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 Aradan Bapa Buddha Pavitratmya Hallelujah 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 Praise to Jesus
Erga Bapa Erga Radan Tu Kasumyan Jesus. Mogachano देव जावन आसा आमचो सोडवणदार आमचो राखणदार आमचो सांबाळणार ताचे कडेन असाध्य म्हणलें कितेंच ना पवित्र पुस्तकांत पयल्या अध्यायांत आमी वाचता देवान सर्ग आनी संवसार रचलो देवान दीस आनी रात म्हणून ताणें विंगड केली उजवाड आनी काळोख केलो ह्याच उजवाडांत आमी जियेता रात आसले दीस जावचें आनी दीस आसली रात जावचें आमकां कळना ही देवाची विचित्र येवजणेची मांडवळ जावन आसा त्या पासत उडास आमी दवरचें ह्या सोमयाच्या उजवाडान आमी चलता सोमयाच्या उजवाडान आमी गायता सोमयाच्या उजवाडान आमी भोंवता आमी उठता आनी बसता एका गिता मरिफात आमी सोमयाक वाखणुया हांव तुमकां शिकयतां आनी ताचे उपरांत तुमी म्हणचें आमी चलता देवा उजवाडां आमी चलता देवा उजवाडान आमी चलता देवा उजवाडान म्हणा आमी चलता देवा उजवाडान आमी चलता देवा उजवाडान आमी चलता देवा उजवाडान आमी चलता देवा उजवाडान म्हणा आमी चलता देवा उजवाडान आमी चलता देवा उजवाडान आमी चलता देवा उजवाडान म्हणा आमी चलता देवा उजवाडान आमी चलता देवा उजवाडान आमी चलता देवा उजवाडान म्हणया आमी चलता देवा उजवाडान आमी चलता देवा उजवाडान आमी गायता देवा उजवाडान आमी गायता देवा उजवाडान सांगात आमी म्हणया परत एक फावटी आमी चलता देवा उजवाडान 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 आमी गायता सांगाता आमी गायता आमी गायता देवा उजवाडान 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 आमी मागता सांगता आमी मागता देवा उजवाडान आमी मागता देवा उजवाडान परत आमी मागता देवा उजवाडान
आम्ही मागतां देवा उजवाडांत आम्ही मागतां आम्ही मागतां आम्ही मागतां देवा उजवाडांत आम्ही मागतां आम्ही मागतां आम्ही मागतां देवा उजवाडांत आमचे दोनी हात वयर बांदरया आनी हांवें सांगलें बरी म्हजो उपरांत आयकन म्हणा वखणी तुका देवा वखणी तुका देवा महिमा तुका सुम्या महिमा तुका सुम्या होगळाप तुका देवा होगळाप तुका देवा मान तुका देवा मान तुका देवा जय जयकार तुका फावो जय जय तुका तूं वर्तो देवा तू वर्तो देवा तूं पदवेदार तू पदवेदार तूं मोगाळ तू मोगाळ तूं दयाळ तू धन्या दयाळ तूंच आमचो उजवाड तूच आमचो उजवाड तूंच आमचो काकुळदार सो आमचो काकुळदार तूं एकलोच सत तू एकलोस सर्ग तूं जिवीत सोम्या तू जिवी दिवस सोम्या तूं आल्फा आनी ओमेगा तू अल्फा आणि ओमेगा तूं आमचो देव तू आमचो देव तूं सर्गार्थावन देवलोलो जिवो उंडो तू सर्गार तावन देवलेलो जिवो उंडो तूं जावन आसाय जिवो उंडो तुकास जावं वाखणी तुकास सां वाखणी तुकास जावं महिमा तुकास सां महिमा तुकास जावं दिनवास तुकास जावन दिनवास हालेलुया 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 मोगाचनो देव इस्रायल परजेक बंदडेतावन सुटका दिता आनी आमकांय हर एकल्याक तो सोडयता आमकां आमच्या पातकाच्या गुलामपणांतली तो सुटका दिता देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारीन धाडलो ताणें आपणाचेर आमचें पाताक घेतलें आनी आपूण कुर्सार मेलो आमचे खातीर तर आतां आमी देव अब्रामाचो देव इजाकाचो देव जाकोबाचो तो देव म्हजो आनी तुजो हें गीत आमी गावचें ह्या वेळार आमी सगळ्यांनी उबें रावचें सोम्याची वाखणी ह्या गिता मारिफात आमी करया देव अब्रामाचो देव इजाकाचो गीत संको गीत संको 143 143 पाण संको 86 86 पेज नंबर ताळयो पेटया देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संवसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो ताळयो पेटया सोडवून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता पातकी मनशां सोडवून दिल्ली इस्रायेला
आमकांय दिता पातकी मनशां स्तुती करुया सर्वेस पोरा वाकनुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस पोरा वाकनुया धन्या देवा देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळा संसारसो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळा संसारसो तो देव मसो आणि तुसो तो देव मसो आणि तुसो रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां रखता रसलो देव आमकां पोसता पोसो देव आमकां रखता स्तुती करुया सर्वेस पोरा वाकनुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस पोरा वाकनुया धन्या देवा देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळा संसारसो देव अब्रामासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळा संसारसो तो देव मसो आणि तुसो 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 परत एक फावटी थोडे इल्लेशे अर्गां उले ह्या वाकणीचे उले आमी म्हणटा आसतना तुमी म्हज्या उपरांत म्हणूंक विनंती आमच्या हातोबान आमी म्हणया वाकणी तुका सुमया वाकणी तुका सुमया दिनवास तुका सुमया महिमा तुका देवा तुका समान तुका समान तुकास भोवमान फावो कस तो मान पावो तूं सर पदवेदार तू स्वरूप वेदार तूं आसुल्लोय तू असलोय तूं आसाय तू असय तूं आसतलोय तू असतलोय तूं म्हजो खरो देव तू म्हजो करो देव तूं म्हजो खरो इश्ट तू म्हजो करो इश्ट तूं म्हजो धनी तू म्हजो धनी तूं म्हजो समी तू म्हजो सोमी तूं पदवेदार तू पदवेदार तूं बरो गवळी तू बरो गवळी तूं आमची वाट तू आमची वाट तूं आमचें सत तू आमचें सत तूं आमचें जिवीत धन्या तू आमचें जिवीत धन्या तूं आमचो तारोक धन्या तू आमचो तारक धन्या तुजे भायर आमकां दुसरो देव कोणूच ना तुजे आमकां दुसरो देव कोणूच ना तूं आमची शांती तू आमची शांती तूं आमची भलायकी धन्या तू आमची भलायकी धन्या तुंच आनी तुंच म्हाका सगळोच म्हज्या सुमया तुंच आनी तुंच म्हाका सगळोच म्हज्या धन्या तूं आमचो मोग बापा तू आमचो मोग बापा तुका आमी दिन वासूंक फावो तुका आमी दिन वासूंक फावो तुका आमी वाकणूंक फावो तसलो तुका आमी वाकणूंक फावो तसलो सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत धन्या सगळ्या तू बरेपणाचो धन्या आज जर तर आमी जिवन आसां आज तर हांव जीवन आज आसा जर तर आमी बऱ्या भलायकेन आसां आज तर आमी बऱ्या भलायकेन आसा फकत तुजे वरवीं धन्या फकत तुजे
दुनिया तूंच वर्तो देव, तूंच आमचो वर्तो देव, तूं इतलो दयाळ, तूं एकलो दयाळ, तूं इतलो मोगाळ तूं सुम्या. एकलो मोगाळ सुम्या. ह्या वेळार आमी तुका वाकणटाव, ह्या वेळार तुका आमी वाकणटाव, तुजी स्तुती गायताव, तुजी स्तुती आमी गायताव, तुका आमी होगळाप अर्गां दिताव, तुका आमी होगळाप आनी अर्गां दिताव, तुका दिन वाजताव, तुका दिन वाजताव, तुका महिमा दिताव. तुका महिमा दिताव. तुजे विणे आमच्यान जियोंक नजो, तुजे विने आमच्यान जियोंक नसो. तूं आमचें थारण, तूं आमचें थारण, तूं आमचो आसरो, तूं आमचो आसरो, तूं आमची खरी ग्रेस्त काय सुम्या. तूं आमची खरी ग्रेस्त काय सुम्या. तूं आमचे सांगाता आसाय म्हणून आमी पात येताव, तूं आमचे सांगता आसाय म्हणून पातयेता. तूं आमकां राखताय, तूं आमकां राखताय, आमचे पांय फातराक आदळनाशें तूं राखून व्हरताय सुम्या. आमचे पांय पात्राक आदळनाशें तूं आमकां राखून व्हरताय सुम्या. दीस आनी रात आमची राखण करचो देव तूं. दीस आनी रात आमचो राखण करचो देव तूं. इतल्या बऱ्या रितीन तुवें आमची राखवण केल्याय, इतल्या बऱ्या रितीन तुवें आमची राखण केल्याय, इतल्या बऱ्या रितीन आमच्या कुटुंबाची तुवें राखवण केल्याय सुम्या. इतल्या बऱ्या रितीन तुवें आमच्या कुटुंबाची राखण केल्याय सुम्या. तुका जावं महिमा, तुका जावं महिमा, तुका जावं अर्गां, तुका जावं अर्गां, तुका जावं वाकणी, तुका जावं वाखणी, तुका जावं दिनवास देवा. तुका जावं दिनवास देवा. अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जिसो, अर्गां तुका जेजू, अर्गां तुका जिसो, होगळाप तुका जेजू, होगळाप तुका जिसो, महिमा तुका जेजू, महिमा तुका जिसो, वाकणी तुका बापा, वाखणी तुका बापा, दिनवास तुका फावो, विनवास तुका पावो. मान आनी होगळाप जेजू तुका. मान आनी होगळाप जेजू तुका. तूं म्हज्या जिविताची झर, तूं म्हज्या जिविताची सर, तूं काकुळटीचो सागर, तूं काकुळटीचो सागर, तुका जावं अर्गां देवा, तुका जावन अर्गां देवा, तुका जावं महिमा, तुका जावं महिमा, तुका जावं वाखणी. तुका जावं वाखणी. सुम्या देवा तूं कितलो बरो, सोम्या देवा तूं कितलो बरो. तुका आमी दिन वासूंक फावो, तुका आमी दिन वासूंक पावो. तूं एकलोच बरो दुनिया. तूं एकलोच बरो दुनिया. तूं आमकां वायटाक सांपडनाशें राखसो देव. तूं आमकां वायटाक सांबाळनाशें राखसो देव. आमी आसा तशें आमकां तूं मानून घेताय सुम्या. आमी आसा तशें तूं आमकां मागून येताय सुम्या. सुम्याक दिन वसुया हें गीत आमी आतां गावचें जावन आसा. सुम्याक दिन वसुया, दयकन बसा आनी ह्या वेळार हें गीत आमी गावया. सुम्याक दिन वसुया तो बरो हें गीत आमी आतां गावचें. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोगरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सोगरो. वासुया सोम्या सर्वकाळी. वाकण गाव्या ताका संसाकाळी. तानेसर आनी प्रीतम रचलेली. ताका साव महिमा सदा काळी. सांगाता वासुया सोम्या सर्वकाळी. वाकण गाव्या ताका संसाकाळी. तानेसर आनी प्रीतम रचलेली. ताका सांग महिमा सदा काळी. सोम्याक दिन वासुया तो बरो.
소명띵과 수양도 보러 소명띵과 수양도 보러 뭐가 버림이다 손보러 Seruai kali somi patineso Dobladak yang ada nitla bungso Serging kanan serma mogan poso Tukis dal sanggai usongso Seruai kali somi patineso Dobladak yang ada nitla bungso Serging kanan serma dados koso Tukis kal sanggai usongso Sabi sangata. Somyaktin wasuyang topo Somyaktin wasuyang toporo Somyaktin wasuyang toporo Moga parimita sumboro Somyaktin wasuyang toporo Somyatin wasuyang toporo Somyatin wasuyang toporo Moga parimita sumboro Moga parimita sumboro Praise the Lord. Praise the Lord Praise the Lord. Praise the Lord Hallelujah. आर्ससो याजक तुम्ही जाणांत आर्ससो याजक बगेवन जुवांव मरी वियांनी आर्स फ्रांसांत आसच्या आर्स गांवाचो बगेवंत याजक तो फिरगज याजक जावन आर्स म्हणल्या गांवाक ताका नमयरलो जावन आसा ताच्या जिवितांतलें एक गडीत बगेवन जुवांव मरी वियांनीच्या जिवितांतलें एक गडीत अशें आसा ताच्या फिरगेजीन खंय एक व्यक्ती सदां इगर्जेक येतालो खंय एक व्यक्ती सदां इगर्जेक येतालो पवित्र सक्रामेंता मुखार ताणें बसचें आसलें उपरांत आपल्या कामाक तो वेतलो इगर्जेक येवचें सक्रामेंता मुखार बसचें आनी उपरांत ताणें कामाक वचचें हर एका दिसा ह्या व्यक्तीन उपरांत एक दीस भगवंत याजकान जुवांव मरी वियांनीन ताका विचारलें खंय तूं हर एक दीस हांगा येवन वेळ करसिताय पूण न्हीज जावन तूं कितें करताय हर एका दिसा म्हणल्यार बरी गरजेक येवन वेळ करसिताय न्हीज जावन कितें करते आसाय तो म्हणालो खंय हांव देवा लागीं मागतां जाप दिली त्या व्यक्तीन तो वळ याजक परत ताका विचारी मागताय पूण तुजें तोंड कांय हालयल्लें बरें दिसना तुजें वोंट हालनात तूं मागता आसतना तूं मागताय म्हणून कशें सांगताय म्हणून जुवांव मरी वियांनी त्या व्यक्तीक विचारता तो व्यक्ती सांगता खंय हांव जेजूक पळयतां आनी जेजू म्हाका पळयता हांव जेजूक पळयतां आनी जेजू म्हाका पळयता जेजू आमच्या सुमया मुखार ह्याच मनोभावान आमी आज आसा ताका आमी पळोवया ताचेर आमचे दिश्ट घालया तो आमकां पळोवन दी इल्लोसो वेळ आमच्या सुमयाक तुमी पळया आमी ताका पळय जाय तो आमकां पळोवन दी ताचेर आमचे दिश्ट थोडो वेळ घालया हिंदी एक गीत आसा आराधना प्रभू आराधना हें हांव तुमकां आतां शिकयतां आमचो भाव म्युजीक दिता आसतना पयलें तुमी आयकुचें हें तुमी सॉंग आयकलां तुमच्या त्या बुकान समेत थंयसर आसा आनी भाव नंबर सांगतलो आनी ताचे उपरांत हें गीत आमी गावचें आराधना प्रभू आराधना
ताळयो पेटून आमी तें गावंक आसा आनी ह्या वेळार व्हडल्यान गावंक तुमचे लागीं विनंती करता. पान संकु 32 पेज नंबर 32. ताळयो पेटया व्हडल्यान पेटूंक जाय आनिल्ले व्हडल्यान. आराधना प्रभु आराधना आराधना येशू आराधना म्हण. आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना येशू आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना. तेरी आराधना अब्बा पिता 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 तेरी आराधना. आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना. यीशु प्रभु तेरी आराधना 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 यीशु प्रभु तेरी आराधना. आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना. प्रभु तेरी आराधना आत्मा 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 प्रभु तेरी आराधना. आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना
यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना प्रभु आराधना आराधना यीशु आराधना हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 യേശുവേ സ്തോത്രം യേശുവേ വന്ദനം യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ മഹിമ യേശുവേ തുകാ സമയ ആരാധന വന്ദനം തുകാ ചേ തുകാ സമയ സകല തുകാ സമയ മഹിമ തുകാ സമയ വന്ദിതാം തുകാ സമയ ഹർഷിതാം തുകാ സമയ हालेलुया 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 जय जय का यीशु स्तोत्र वंदन यीशु आराधना हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. तुमची जबाब आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू आमच्या सोमया आणि देवा आम्ही तुझे संगे रावतां येशू जेजू जेजू आमच्या सोडवणदारा आम्ही तुझे संगी रावतां सोमया जेजू जेजू आमच्या मेस्त्री आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू आमच्या जीवा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू आमच्या सुखा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू आमच्या मेसिया आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू आमच्या इष्टा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू आमच्या बरवोशा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू आमच्या धैर्या आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू आमच्या सर्व आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू जीवन देवाचा पुता आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू मनुष्या पुता आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू महोन्नताचा देवा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू दाविदाचा पुता आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू नजरेना आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया जेजू येशू वाटसत आणि जिविता आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू सर्गा संसाराच्या राया आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू बऱ्या गवळ्या आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू पास्काचे शेळये आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू दुर्लभ सैर्या आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू खतनतले शेळये आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू अल्फा आणि ओमेगा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू सर्गींच्या उंड्या आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू जिविताच्या उंड्या आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू संसाराच्या उजवाडा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू सर्गींच्या दारा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू सर्गाचे साविये आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू इस्रायलाच्या राया आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू जिविताचे झरी आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू दैविक वैजा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू अमर जिविता आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू सर्गी राया जेजू देव कुवारा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू शांती सागोरा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू काकुळतीच्या दर्या आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू बक्षण्याच्या देवा आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू मरियेच्या पुता आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू मनशा कुळाच्या तारोका आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू जेजू संसाराचे बाचावे आम्ही तुझे संगे रावतां सोमया येशू हरसून गावया ही गीत आमी सोम्याक अर्गां दिवन ताका हरसून ताका होगलाप दिवन ताचें भजन करून आमी आतां गावया हरसून गावया
हे गीत पान नंबर 550 आणि 100. The page number 56. ताळयो पेटून आम्ही सांगूंक आसता. हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया. देवा बापा हरसून गावया, जेसू सोम्या हरसून गावया, पवित्रत्म्या हरसून गावया, का देवा हरसून गावया, आणि देवा बापा हरसून गावया, जेसू सोम्या हरसून गावया, पवित्रत्म्या हरसून गावया, त्रिएका देवा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया. जीवदातारा हरसून गावया, जीवितल्या हरसून गावया, मुर्पेवंता हरसून गावया, ससनाच्या बापा हरसून गावया, जीवदातारा हरसून गावया, जीवितल्या हरसून गावया, मुर्पेवंता हरसून गावया, ससनाच्या बापा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया. दैविक उस्वाडात हरसून गावया, रायांच्या राया हरसून गावया, सताच्या आत्म्या हरसून गावया, सरपत बेतारा हरसून गावया, दैविक उस्वाडात हरसून गावया, रायांच्या राया हरसून गावया, सताच्या आत्म्या हरसून गावया, सरपत बेतारा हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, हरसून गावया, आम्ही हरसून गावया. हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया.
Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thouwandन तुका संस्थिति माया इसका Jesus. Hallelujah. 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 संगतास अनेक तारावन तुमकां शिकयता हे हिंदी भाशेंत आसा वडोलेक हिंदी भाशेंतले आमी म्हळें हांगासर उतरां तुमचे लागीं नांत जाल्यार ही सुलाभ आसा मस्त सुलाभ आसा आनी तुमकां मस्त खुशी जातली सुम्या खातीर आमी शिकचें आनी गावचें जायत की जय बोलो येशू मसीह का नाम जय बोलो म्हणटात की जय बोलो म्हणा जय बोलो म्हणा जय बोलो यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह का नाम जय बोलो इतलेंच जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो मागीर बड़े बोलो छोटे बोलो सब बोलो रे जायत गे बड़े बोलो छोटे बोलो सब बोलो रे म्हळ्यार व्हडांक गावया ल्हानांक गावया सगळीं आमी गावया मागीर हम बोलो तुम बोलो म्हळ्यार हांव उलय हांव सांगता तुमी सांगा आनी सगळीं आमी सांगया जय बोलो म्हूण सांगून जायत की सुलभ आसा हांव शिकयता तुमकां पिच दिवी येत की खंयची ओके जय बोलो म्हणा जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो ऐका जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो म्हणा जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो बड़े बोलो छोटे बोलो सब बोलो रे 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 जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो हम बोलो तुम बोलो सब बोलो रे 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 जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो म्युझिका सवय आम्ही म्हणया सांगाता ताळयो पेटल ओडल्यान सोम्या खातीर दोळे कंपियेत जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो
यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो हम बोलो तुम बोलो सब बोलो रे 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 जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो बड़े बोलो छोटे बोलो सब बोलो रे 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 जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो पुरुष बोलो स्त्री बोलो सब बोलो रे 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 जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो परत एक मिनिट जय बोलो जय बोलो यीशु मसीह का नाम जय बोलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. रोमागरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वोळ 23 रोमागरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वोळ 23 सांगता सक्कडी पाताका धरलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेले जावचे बाग होगडायलेले तसले कोणीय म्हणूंक जायना हांव पातकी न्हय म्हणून म्हजे थंय पाताक ना म्हणून कोणीय आमी म्हणूंक जायना कुमसार जावचोय पातकी कुमसार करयतलोय पातकी पाप सायबातावन धरन हर एकली आमी पातकी आमी हर एकल्यांनी वळखूंक जाय सक्कडी पाताका धरलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेले जावचे बाग होगडायलेले तसले गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 19-21 वळ अशें सांगता रक्तमासातावन उपजातात तीं कृत्यां स्पश्ट वळखयेत रक्तमासातावन उपजातात तीं कृत्यां
स्पष्ट वळखो येत. व्याभिचार, अनिष्कळपण, पोजडेपण, बोंबेपुजा, माट, दुस्मानकाई, झगडी, मोसोर, राग, स्वार्थ, मनभेद, तंड, पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव आनी असलें सक्कड करतात तीं देवाच्या राज्याच्यो राज्य जोडिशिनान. आमी जर आमी करता राग करता जाल्यार देवाचें राज आमी जोडिना. पेल्याचो पोटजाळ करता तरी आमी देवाचें राज जोडिशे ना. स्वार्थ करनासाव, दुस्मानकाय दवरल्या, झगडीं करनासाव, अनिष्काळपणान जियेता, बोंबेपुजा, देवाक सोडून आमी एका निजा देवाक सोडून अन्य देवा फाटल्यान आमी वेता. तर पवित्र पुस्तक गलातकारांक बरयल्लें पत्र सांत पावलान 5 अध्याय 19 ते 21 वळ सांगता देवाचें राज आमी जोडिशिना. देखून आजच सम्या मुखार सांगया, म्हजो मोसोर, म्हजो राग, म्हजो स्वार्थ, म्हजो मनभेद थंड करून रावचें. पेल्याचो पोटजाळ, बेबदेपण, पानोत्सव हर एक सोडटा आनी देवाचें राज हांव आपणायता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मातेवस वांजेल 5 अध्याय 23 ते 24 वळ सांगता, देखून तूं वेदी मुखार येता आसतना, काणीक भेटोवंक तूं येता आसतना, आज आमी काणीक भेटोवंक आयल्या देवाच्या वेदी मुखार. आराधन जाल्ल्यांच मिसाचें पवित्र बलिदान आसा आनी देवाचें उतर सांगता, देखून तूं वेदी मुखार काणीक भेटोवंक वेताना जर तुज्या भावाक वा भयणीक तुजे विरोध कांय आसा म्हणून तुका उडास येत, तुका न्ही, तुज्या भावाक वा तुज्या भयणीक तुज्या विरोध कांय आसा म्हणून तुका मोतीक येत जाल्यार, उडास येत जाल्यार तुजी काणीक थंयत सोड. पयलें वच तुज्या भावा कडेन, तुज्या भयणी कडेन राजी जा, उपरांत ये आनी उपरांत काणीक भेटय, ती म्हाका मानतली म्हणटा सुमी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. उडास दवरा मोगाच्यानो. देवा आनी पेल्या विरोध आमचें पातक, आमची सोडवण केल्ल्या जेजून आजून कश्टोवंक आनी सांगातास वळवळोवंक कारण जाता. देखून आमी देवा विरोध आनी पेल्या विरोध पातक करता जाल्यार आजून पर्यंत सोम्याक कश्टोवंक वळवळोवंक आमी कारण जाता. देखून आमच्या पातकान, आमच्या कश्टान आनी वळवळ्यांक कारण जाता. जेजूच्या कश्टांक आनी वळवळ्यांक आमी कारण जाता. देखून पश्चाताप पावून आमी भक्षणे मागया. तुमची जबाब जावं दी. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता म्हणा. आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. गर्वान आनी हंकारान जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. अबलेशी जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. खामातुरायेक बली जाल्ल्याक पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. राग दुस्मानकाय हागेन दवरून काण गेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. पोटार्दपणाच्या पातकाक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. आळसायेन आमचें जिवीत विबाडल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. चिन्नेन उलोवण्यान करनेन पातकाचो गुलाम हांव जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. अनिष्कळपणाच्या पातकाचो गुलाम जाल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. बोंबेपुजा माट मंत्रा पातयेवन ताच्या फाटल्यान थोडे पावटींक गेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. दुस्मानकायेन जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. शेजाऱ्यां कडेन कुटुंबादारां कडेन झगडें केल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. स्वार्थान जियेल्ल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. पंगड तंड रसून शांती समाधान नाश केल्ल्या खातीर आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. भुकेल्ल्यान थंय खाण वांटून घेनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. थानिल्ल्यांक पिवंक उदक दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. निराश्रितांक आश्रो दिनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. पिडेस्तांची जतन घेनातल्याक आमी पातकी सोम्या तुजी काकुळट मागता. पिडेस्तांची भेट करूंक फाटीं सरिल्ल्याक
पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ एकामेकाच्या अकमान बक्षिनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ इजा मेळटा आसतना सोंसणीकाय सांबाळनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ जिव्या आनी मेल्ल्यां पासून आमी मागनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ जिवितांत बोगसाणें दिवची घडी येता आसतना बोगसूंक इन्कार केल्ल्याक आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ हेरांक मान आनी गौरव आमी दिनातल्याक आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ भावार्थान आनी बरवशान आमी जियेनातल्या आम्ही खातीर पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ वांटून घेनातल्याक आनी सेवा करिनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ शांती समाधानेन जियेनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ देवाचो मोग करूंक सुकल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ हेरांचो मोग करूंक की सुकल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ देवाचेर पाती आनी दीस बेतां येता आसतना उणी केल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ देवाची स्तुती करची घडी येता आसतना अळसाय दाखयल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ सकाळी सांजेची मागणी म्हणूंक विसारल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ वडिलांक मान दिनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता देव हूँ बिरांतेन जियेनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता सत हूँ आनी नीत उखलून धरिनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ देवाचें उतर जिन्य वांटो करिनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ स्वार्थेक साक्ष दिवन म्हजी जिणी क्रिस्तांव जिणी हांवें जियेनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ पेल्या विशीं बरें उलयनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ पवित्र सभेंतय आमची जबाबदारी पाळिनातल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ तुवें तेला आयिल्ल्या मुनियारांक अपमान केल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता हूँ पवित्र सभेचें रक्षण करूंक सुकल्ल्या खातीर आम्ही पातकी सुम्या तुझी गागुत मागता आमी हूँ हर एकली पातकी देखून आमी दिंबी घालना काकूत कर म्हजी अब्बा बापा काकूत कर म्हजी अब्बा बापा हें गीत आमी आतां गावचें हर एक उतर बघून आमी चिंतून तें म्हणचें जावन आसा देखून काकूत कर म्हजी देवा काकूत कर म्हजी अब्बा बापा काकूत कर म्हजी सुम्या देवा काकूत कर म्हजी पवित्र आत्म्या म्हणून आमी आतां गावया दिंबी घालया जो कोणाक जाता दिंबी घालची उरल्ल्यानी बसल्या कडेनच बसी येता पान संख्या 138 138 दोळे दमचे आनी हर एक घडी आमी सुमयाक दुख येयल्ले उडासा काडचे काकूत आमची अब्बा बापा काकूत आमची काकूत आमची अब्बा बापा काकूत आमची सांगता काकूत काकूत आमची अब्बा बापा काकूत आमची काकूत आमची अब्बा बापा काकूत आमची पापा दारले तुका दुखयले मंदामे तुझे ते मोडून तुका हवे सांडले पापा दारले तुका दुखयले मंदामे तुझे ते मोडून तुका हवे सांडले काकूत आमची अब्बा बापा काकूत आमची काकूत आमची अब्बा बापा काकूत आमची काकूत आमची सुमयाची काकूत आमची काकूत
जेसू काकूत कर आमची काकूत कर आमची सोम्या जेसू काकूत कर आमची काकूत कर आमची सोम्या जेसू काकूत कर आमची पापा दारले तुका कुर्सयले दैविक मोगाक तुका सांडून जीवित पिबाडले सांगता पापा दारले तुका कुर्सायले दैविक मोगाक तुका सांडून जीवित पिबाडले काकूत कर आमची सोम्या जेसू काकूत कर आमची काकूत कर आमची सोम्या जेसू काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्रत्म्या काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्रत्म्या काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्रत्म्या काकूत कर आमची तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केले तुका नेगारले तुका दुखयले दैविक देण्या दाताराक तुका आमी पयस केले काकूत कर आमची पवित्रत्म्या काकूत कर आमची काकूत कर आमची पवित्रत्म्या काकूत कर आमची काकूत कर आमची आपा बापा काकूत कर आमची सोम्या जेसू काकूत कर आमची सोम्या जेसू काकूत कर आमची Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. उभे राहूया देवाचे उतर आमी आता ऐकूया. सिराकाचो पुस्तकांतलें वाचप सिराक अध्याय 3 वाक्य 17 तावन 18 मागीर 20 मागीर 28 तावन 29. म्हज्या पुता तुजें काम कलतेपणान कर आनी लोक दान दन करतल्या मनशाचो मोग करता त्या प्रास सट तुजो मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं लनविकायेन चल आनी सर्वेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी खालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाक शेवटी वायट जातलें आनी जो आपयाचो मोग करता तो तांतूं आपलो जीव होगडायतलो. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा. पातकी
पातकाचेर पाताक दाळटा. गर्विश्ट मनशाचे पिडेक वकात ना, कित्याक खोटेपणाच्या झाडान ताणें भितर पाळांक घेतल्यान. शाण्या मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा, चीत दिवपी खाण शाण्या मनशाची आशा. देवाचें उतर हें देवाचें वडप. देखन बस. थोडो इल्लो वेळ खलतेपणा विशयांत आमी नियाळ करया. खलतेपणाचो शेगूण. खलत्यांक देव ಎಂಥದ್ದು पळयतात म्हाका सांगा. खलत्यांक देव वर्तो करता. खलत्यांक देव वर्तो करता. मदर तेरेसा म्हणटा, ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. ह्युमिलिटी इज द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज. सर्व शेगुणां पैकी खलतेपण एक वर्तो शेगूण. सर्व शेगुणां पैकी वर्तो शेगूण खंयचो सांगा? खलतेपण. मदर तेरेसा हें उतर सांगता. लुकाच्या 18व्या अध्यायांत फारिजेव आनी सुंकागाराची ह्या फारिजेवांनी पुब्लिकनाची एक ओपार थंयसर आसा, ती आमी वाचता. कितले जाण मागणें करूंक गेल्ले? दाखयते आसा न्ही, सांगा कितले जाण मागणें करूंक गेल्ले? 2 जाण मागणें करूंक गेल्ले. कोण? फारिजेव आनी सुंकागार. ह्या पुब्लिकन आमी म्हणटा मागणें करूंक गेल्ले. सिनागोगांत ह्या देवळांत मुखार रावन कोण मागणें करता? फारिजेव मागणें करता. आनी फारिजेवाचें मागणें कितें? दोळे उबारन ताचें मागणें. दोळे उबारन ताचें मागणें. हांव हेरां मनशां बरी न्ही, ताचें मागणें. जायत की हांव हेरां पुरा मनशां बरी हांव न्ही. हप्त्यान कितले फावटी हांव उपास करता? 2 फावटी. उरले पुरो 1 फावटी करतात न्ही. हांव कितले फावटी करता? 2 फावटी हांव उपास करता. आनी 10 वांटो सुका नासतना हांव देवाळाक दिता. 10 वांटो हांव दितां. बरीं कामां करता, दान करता. हें कोणाचें मागणें? सांगनात तुमी. सांगनात म्हळ्यार तुमी आयकनात म्हणून अर्थ. हां, फारिजेवाचें मागणें हें जावन आसलें. सुंकाकाराचें मागणें कितें? एकल्याचे दोळे वयर आले म्हळें हांवें तुमकां. ताचें मागणें? दोळे सकला कर. हरदेम बडोवन तो सांगता. हरदेम बडोवन अशें म्हूण चिंती नाका जंय तें आमच्या हांव पत्की अशें करचें न्ही. अशें हरदेम बडोवन तो सांगता. जाय की थंपींग द चेस्ट म्हणटात रियली जाल्यार अशें मारूंक जाय. हांव पत्की. ओके, अशें हरदेम बडोवन तो सांगता. तकली पोंदा घालून हरदेम बडोवन तो कितें सांगता? हांव एक पातकी, म्हज्या पातक्याची काकूत कर देवा. हांव एक पातकी, म्हज्या पातक्याची काकूत कर देवा. पवित्र पुस्तक कितें सांगता? कोण देवाक मानवालो? फारिजेवगी तो सुंकागार देवाक मानवालो. न्हय तो गर्वी, न्हय तो हंकारी. फारिजेव देवाक मानवालो. उडास दवरा, ताणें व्हडलीं कामां केल्ल्यान वय जाल्यार देवाक तो मानवंक ना. देवा मुखार येता आसतना खलतो जावन तो आयलो. आनी कोणाक तो मानवालो? देवाक तो मानवालो. प्रेज द लॉर्ड. यब्बा थोड्यांचे हाती वयर येना. पापा हात वयर करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एक आमी करचें सुमया खातीर. देखून व्हडल्यान हांव कितें आकाशेन तुमचे कडेन उलोवन सांगता गी म्हळ्यार त्या दाळा मतीक येता. हांव सांगून गेलो जाल्यार थंयत मत कालिंगी जाता. देखून तुमचे कडेन उलयते आसा. सिराकाच्या पुस्तकांतलें आज चॅप्टर 3 अध्याय 3 17 तावन तुमी थंयसर आज आयकलें. म्हज्या पुता म्हणटना दुवेनी कांय बेजार करीचे म्हणना. हांव सांगता जायते सिराक सांगता, म्हज्या पुता आनी म्हज्या दुवे तुजें काम खलतेपणान कर. तुजें काम तुमी सांगना. तूं खलतेपणान कर. तुजें काम खलतेपणान कर. गर्वी जायनाका, हंकारी जायनाका. म्हज्या पुता म्हज्या दुवे म्हणटा सिराकाचें पुस्तक चॅप्टर 3. कोण व्हरतो मनीस?
दान धर्म करसोगी या कलतो थंयसर सांगलां 17b 3:17b थंयसर सांगलां लोक दान धर्म करतल्या मनशाचो मोग करच्या प्रासट तुजो मोग करतलो म्हळ्यार कलतेपणाचो कलत्या व्यक्तीचो मोग दान धर्म करतल्यांच्या की चड कोण करतलो लोक करतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज आमी कलतेपणाच्या ह्या शेगुणा विशयांत समजत आसतना कीर्तनाच्या पुस्तकांत 51ನೇ कीर्तन 16 to 17 अशें बरयलां दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देव तिरस्कार करिना परत्यान म्हणया आमी दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देव तिरस्कार करिना परत्यान म्हणया दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देव तिरस्कार करिना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया दावीद राया विशयान तुमी जाणा दावीद राय व्हडलो राय इज्रायलाचो व्हरतो राय तो 2 पथकां ताणें केल्लीं प्रद्वार ताणें आदारलो बेर्शेबा लागीं आनी ताच्या उपरांत उरिया ताच्या पतीक ताणें खून केली मर्डर केलें अशें प्रद्वार आनी खून 2 पथकां ताणें केल्लीं आनी कांय जायनातले बरी जियोन आसलो कांय जायनातले बरी जियो नासलो नातान प्रवादी ताच्या लागीं येता आनी नातान प्रवादी एक स्टोरी सांगता आतां म्हाका वेळ ना तें प्रसंगोंक आनी तुंतू तो म्हणटा आसतना दावीद सगळोच गळटा पातकी म्हणून वळखता आपणी चूक केली हांव चुकलो म्हणून तो म्हणटा गोणी मुस्तोर तो न्हेसता गोबरान तो बसता खालतो तो जाता कितें तो जाता खालतो तो जाता देवाक तो मानवालो गिना खालतो जाल्ल्या वरवीं 2 पथकां ताणें केल्लीं व्हडलीं पथकां महापथकां जाल्यारय त्या जाळाताचें पातक तो वळखलो त्या वेळार देवाक तो मानवालो उत्तीम राय पोरण्या सोल्ल्याचो कोण जावंक पावलो पुरा सांगलें हांवें आनी ताचे उपरांत आतां कोण जावंक पावलो म्हणटाना जापत ना दावीद राय कोण दावीद राय व्हेरी गूड दुखेस्त आनी कलत्या काळजाचो देव तिरस्कार करिना आतां जाल्यार तुमी सांगतात खुशी जाता त्या देळा फॉलो करतात म्हणून बघता ना जाल्यार हांव सांगून तुवें येतलो पुरो विसरतल्यात पोरण्या सोल्ल्यांत आनी आत्मीक बरोवपांनी स्पिरिच्युअल रायटिंग्स आमी म्हणटा आत्मीक बरोवपांनी आमी वाचता लुसिफेरा विशयान आयकलां कितें सांगूंक भियेता फ्रेंड आहे तुमचो न्ही लुसिफेरा विशयांत आयकलां मग तुमी आयकलां देंवसरांचो मुखी तोय एक देवदूत जावन आसलो इम्पॉर्टंट एक देवदूत तो एंजल ऑफ लायट ताका म्हणटात एंजल ऑफ उजवाडाचो देवदूत तो लुसिफर एक देवदूत विशेष देणें ताका देवान फावो केल्लें लुसिफराक विशेष देणें कितें आसलें गोत्ता गे तुमकां दुसऱ्या विशयान समजोवचें एक देणें देवान ताका फावो केल्लें विशेष देणें देवा विशयांत समजता तो मनशा विशयांत ती विशेष समजणी ताका आसली देवा विशयांत ती समजता मनशा विशयांत ती विशेष समजणी लुसिफेराक आसली तितलें व्हरतें विशेष देणें आसून इतलें बेसांव आसून देवाक तो काल जायना कोणाक काल जायना देवाक तो काल ही ताची सूख देवदूत तरी देवाक खाल जावंक तो आयकच ना देवाक आराधन करिना देवाची स्तुती तो करिना ताका महिमा दिना ताका नमस्कार करिना होगळाप दिना तें बिलकुल करिना कोण हां लुसिफर व्हेरी गुड तो गर्वी त्या खातीर लुसिफर आनी हेर ताचे संगाती मेळोन कोणा विरोध झुजले देवा विरोध ते झुजले सामिंगेली आयकलां म्हणून तुमी सामिंगेलीन तांकां बळान सर्गारा जातावन पयस केले लुसिफर आनी ताच्या थोड्या संगात्यांक देवदूत ते पडलेले देवदूत आमी म्हणटा पडलेले देवदूत तांकां सर्गारा जातावन लोटून भायर घालें सामिंगेलीन आनी ताच्या फौजेन आनी हेमकोंडान घालें म्हणून आमी ह्या आत्मीक बरोवपांनी आमी वाचता खालत्यांक देव आतां तुमी म्हणना खालत्यांक देव वर्त करता गर्व्यांक तो दुस्पाटायता
सकला घालता म्हणल्यार की एक दाखलो आनी एक दाखलो हांव तुमकां दितां. हो एक दाखलो दिलो आनी एक 2 दाखले एक या 2 हांव दितां. गरबी मनशाचे पिडेक वोकात ना, तेंय आमी आयकलें. गरबी मनशाच्या पिडेक वोकात ना, हंकारी मनशांक वोकातच ना. थोड्या जाणांनी सांगचें आयकलां तुमी, यान पंडा येर गोत्ता, यान पंडा येर गोत्ता. हांव म्हळ्यार कोण गोत्ताय, तूं म्हळ्यार तुंती आनी कोण. ही पंडा ये व्हडलें हर्दे बलयचें म्हणून कांय ना. गरबी मनशांक ह्या पिडेक वोकात ना, हंकार्याक वोकात ना म्हणटा पवित्र पुस्तक. हांव जर गरवी आनी हंकारी तर म्हज्या पिडेक वोकात ना. हांवें त्या गर्वांत त्याच हंकारांत मराचें. हांवें त्या गर्वांत त्या हंकारांत मराचें. लुसिफराची गत हांवें तुमकां सांगली. ताच्या गर्वांत ताच्या हंकारांत ताणें कोणान पडा जय पडलें. ताका लटून घालें म्हणटा पवित्र आत्मीक बरोवप. खालती मनशांचे आनी एक शेगूण तुमकां हांव सांगतां. चीत दिवन आयकतात, चीत दिवन आयकतात. आयकोवचें जावन आसा खालती मनशांचो आनी एक शेगूण. तांचें कामूच आयकोवचें, हेरांचें उतर ते आयकतात. बरेंकन आयकोवन त्या प्रमाणे ते चलतात. शणे मनशाचें काळीज ओपारी नियाळटा, खालत्या मनशांचें काळीज ओपारी नियाळ. ओपारी म्हळ्यार कोण, देवाची स्टोरी. आतां चिंत्यान देवान पवित्र पुस्तकान कितें सांगलां तें कोण नियाळटा, कलतो मनीस नियाळटा. कोण कलतो आसा तो देवान दिल्लें उतर, ताणें दिल्ल्यो संगती तो नियाळटा. चीत दिवपी खान शणे मनशांची, कलत्या मनशांची आशा. ताची आशाच आयकोवचें, ताची आशाच लिसन टू लिसन आयकोवचें. कलतो मनीस आनी एकल्याक आयकता, देवाक आयकता, देवाचें उतर तो वाचता आनी त्या प्रमाणे तो जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. खंयच्याच संगतीन तो जावन उलयना. खालतो मनीस तो जावन पयलें उलयना. खालतो मनीस आयकता, तो आयकता, नियाळता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे तो चलता. उत्तीम दृश्टांत कोण, देवाच्या कुशेक कल्तीमान घाल्ली कोण, मोरीमाय. मोरीमाय जावन आसा खालती. मोरीमाय सकड आयकतली, आयकलें. पळया देवाची कुशी कितें म्हणून तिणें आयकलें. तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. गब्रियल बडव्याची उतरां चीत दिवन तिणें आयकलीं. गब्रियल बडव्यान सांगलीं उतरां वय, पूण कोण आतावन आयिल्लो तो देवदूत, देवातावन. म्हणटाना कोण उलयतलो गब्रियल बडव्या मुखांत्र तिचे कडेन, देव. आनी त्या वेळार ती आयकता आनी सांगता तुज्या उतरा प्रमाणे, तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. कितें इनाम तिका मेळ्ळें आयकल्ल्या खातीर, देवाच्या उतरा कल्तीमान घाल्ल्या खातीर कितें इनाम तिका मेळ्ळें. जेजूची आवय जावचें, जेजूची माता जावचें इनाम तिका मेळ्ळें. हें देव व्हडलें इनाम तिका फावो जालां. तरी ती म्हणटा हांव एक चरणदसी, हांव एक किरकोळ देवाची चरणदसी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. फिलिप्पी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2, फिलिप्पी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत चॅप्टर 2 आमी वाचता. जेजू विशांत तो कितलो खलतो पळया. सैमांत तो देव, सैमांत तो देव, तरी त्या समसंपणाक तो लब्धून रावोंक ना. बगार गुलामाचें मनशांचें रूप घेवन ताणें आपणाकच संपूर्णपणी खाली केलो. केदोळ पर्यंत खाली केलो, खुर्साचें मरण पर्यंत तो खालतो जालो. केदोळ पर्यंत तो खालतो जालो, खुर्साचें मरण पर्यंत तो खालतो जालो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आनी एक शेगूण कलत्या मनशांचो. कलते मनीस हेरा मनशां कडेन उलोवंक साध्य जाता. कलत्या मनशांक हेरा मनशां कडेन उलोवंक साध्य जाता. कलते मनीस वचून डायरेक्ट वचून उलोवंक शकतात आनी मनशां कडेन, आनी मनशां कडेन उलोवन वचोंक तांकां साध्य जाता. कलती मनशां हेरां कडेन उलयतात, हेरांक वचून मेळटात. गरवी मनीस मेळटा ते, हंकारी मनीस वचून आनी एकल्याक मेळटा ते मेळनात. कोण मेळटा वचून, खालतो मनीस वचून मेळटा. हेरांक वचून गरवी मनीस म्हणी मेळचो ना. बांयच्या काट्यार त्या दीस जाकोबाच्या बांयतावन ती समारितन स्त्री कालें काडनाशिल्ली, उदक ओड नाशिल्ली. व्हेरी गूड. आतां तुमी जाप दित्या, कितले खुशी जाता गो ते. व्हेरी गूड.
समारितनगण स्त्री बाईंच्या काट्यार जाकोबाच्या बाईन थावन कितें काडनासली उदक काडनासली खंयच्या वेळार दनपारां कोणी जुदेव तेणें येतलो ना कोणी जुदेव तेणें पाशार जायनतलो आनी त्या वेळार सो कॉल्ड पातकी समारितन पुरा येवन थंयसर जुदेवा प्रमाणे समारितनगण म्हळ्यार पातकी मनीस जायते आनी ती येवन उदक काडचो टायम सोड न्हू तांणी हे जंय आसले आनी तांकां जाय आसलें उदक आनी कितें तें त्या वेळार जुदेव कोणी तांकां मुखार भेटनासलो जुदेव मेळनासले तांकां समारितनगण पुरा पातकी म्हाका इल्लें पियोंक उदक दी म्हणलो कोण जेजू पळया खालतो मनीस मात्र आनी एकल्या मनशा कडेन येवंक शकता मेळोंक शकता भेटोंक शकता उलोवंक शकता एका शेळये फाटल्यान एक शेळी सोडून गेली जाल्यार त्या शेळये फाटल्यान वचून आमचो सोमी तांकां पाटी हिंडा काडचें प्रयत्न करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया खालते मनीस हेरांक तांच्या घरा आपयतात ते हेरांच्या घराय वेतात खालते मनीस हेरांक तांच्या घरा आपयतात आनी तेय तांच्या घरा वेतात रुमडीच्या रुखार बसून आसलेल्या जाकेवाक पळोवन जेजू कितें म्हणलो आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय आज म्हाका तुज्या घरा येवंक जाय कोण वचोंक आशिल्लो जेजू मेस्त्री सोमी देव आज एका पातकी मनशाच्या घराय वचोंक कलतो जालो पळया कितलो देव आमचो कलतो जाता खालत्या मनशांक मात्र हें साध्य जाता गरबी मनशांक साध्य जायना गरबी मनीस चिंता कितें जाय जाल्यार तो म्हज्या घरा येवं दी ती म्हज्या घरा येवं दी म्हज्या बागलार ताणी येजे आमी जायते फावटी आयकल्ल्या म्हज्या भावान म्हज्या घरा येजे सांगलां की ना आमी म्हज्या गांवांत तांकां जाय जाल्यार म्हज्या घरा येजे खालें पुरो पळयतात म्हाका तुमी जालें पुरो उतरां म्हणत नातले बरी पळयत्यात म्हजे लागीं येवन सूख मागाजे म्हजे लागीं येवन सूख मागाजे मेल्यार वचना मेल्या उपरांत वचूं जाता जायना जायते थोड्या जाणांनी रागान म्हणचें हांव मेलो जाल्यार वचना कशें म्हणटात गो ते करून सांगतात मेलो जाल्यार वचना मरच्या पयलें वेचें बरें जायते मरच्या पयलें वेचें बरें तितलो अहंकार नाका आज देखून कलतेपणा विशयांत उलोवन आसा हांव तांगेर वचना जाय जाल्यार ती येवं दी एक दीस काल तें एक इन्विटेशन कार्ड दिवना म्हणल्यार ते राग खालें इन्विटेशन कार्ड आजकाल वॉट्सॅपान धाडटात न्ही पुरो खालतो मनीस कोणाची देख काण घेता खालतो मनीस कोणाची देख काण घेता जेजूची देख काण घेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक घडीत दिता तुमकां कलतेपणा विशयांत हें चड तुमी आयकूंक नासतलें रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत आसा चॅप्टर 5 रायाचें दुसरें पुस्तक चॅप्टर 5 तो कमांडर ऑफ द आरामायंग अशें ताचो सेनाधिपती जावन आसलो तो ताचें नांव नामान आराम गांवच्या रायाचो सेनाधिपती कोण नामाना विशयांत आयकलां हांवें तुमी पोरण्या सोल्ल्यांत नामान कितें ताका कसली पिडा आशिल्ली कोडाची पिडा ताका आशिल्ली आतां ताच्या घरा एक चली आशिल्ली गरसवक आमी खामाचें म्हणटा न्हय चेडूं ताच्या घरा आशिल्लें आनी ती चली बायलेची सेवकी जावन आशिल्ली तिकाय थंयसर पळया इस्रायलाक धाड घाल्ल्या वेळार आरामगारांनी इस्रायला तावन धाड घालन थंयसर आशिल्ल्या सगळ्यांक गुलाम कशें जावन ह्या चलयेकी हाडली आनी नामानाच्या घरा नामानाच्या बायलेची सेवकी जावन ती थंयसर आशिल्ली ती चली म्हणटा त्या कोडाच्या पिडेचे कश्ट आपल्या धन्याचे पळोवन ते इस्रायला तावन हाडली चली तिचे कडेन म्हणटा तिच्या धनिनी कडेन म्हणटा एक दीस ती येवन सेनाधिपतीच्या बायले कडेन सांगता इस्रायलाक गेल्यार थंयच्या एलिशा प्रोफेताक मेळ्ळ्यार कोण बरो जावंक साद आसा सांगा नामान बरो जावंक साद आसा
कोणे वचत जाय आतां नामान. तो कितें म्हळें हांवें तुमकां येदोळ पुरो सांगलां, ताची हिस्ट्री सांगल्या. तो कितें आराम गांवच्या सैन्याचो सेनाधिपती, व्हडलो मनीस. आतां ताणें ही सेवा की काले म्हणटा ताणें खंय वचचें बरो जायचें जाल्यार इज्रायलाक वचचें. इज्रायलाक वचून कोणाक मेळाचें? एलिशा प्रोफेताक, ह्या प्रवाद्याक ताणें मेळा जाय. आतां आराम गांवचो राय पुरो बरोवन धाडटा. त्या वेळार पुरो बरोवन धाडी जाय जालें. एका गदीन आनीकल्या राज्याक वचचें आसलें. आनी अशें पुरो तांतू बरयता, कप्प काणिके पुरो दंड दिता. आनी वो वचून नामान वचून त्या इज्रायल गांवच्या रायाक वचून मेळटा. आनी त्या वेळार रायाक राग येता खंय बरो जावचे खातीर न्ही. वचून हाका प्रोफेताक मेळाचें तें पुरो तांतू बरयलां न्ही. ताच्या पयलें वो राय इल्लेशें चिंता घालें म्हळ्यार म्हजेच कडेन हांवें बरें करीचें म्हणून रिक्वेस्ट धाडल्या दिसता ह्या रायान म्हणून सांगून रायाक केदाळे लेटर बरोवन धाडचें. देखून तो त्या रायाक राग येता खंय इज्रायलाच्या. ताणें वस्त्रां पिंजलीं खंय आनी हें वस्त्रां पिंजलीं रायान राग आयला. हें पुरो खबर कोणाक पावली? एलिशा प्रवादीक. कित्याक वस्त्रां पिंजलीं म्हणून एलिशा प्रवादी विचारता राया कडेन इज्रायलाच्या आनी सांगता की म्हजे कडेन धाडटा आसलोय न्ही, म्हजे कडेन नामानाक धाडटो आसलोय न्ही. एलिशा प्रवादीन सांगलें खंय नामानाक कितें सांगलें? मेळोवंक येवना जायते. एलिशा प्रवादी मेळोवंक येवना. आनी एलिशा प्रवादीन सांगलें खंय नामानाक जॉर्दन न्हंयत 7 पावटी न्हांवनिये. कितले पावटी न्हांवनिये? 7 पावटी न्हांवनिये. आतां हो चिंता खंय हे देशान न्हंयत हांवें वचून न्हंयचे गी. नामान चिंता म्हज्या गांवांत दामास्कान थंयसर 2 व्हडले न्हंयो आसात. दामास्कान व्हडले न्हंयो आसात. आनी ह्या प्रोफेतान कालें सांगलां म्हाका 7 पावटी न्हांवनिये. खंयच्या न्हंयत? जॉर्दन न्हंयत. पळया तो खालतो जावंक तयार नासलो नामान. आनी ह्या वेळार प्रोफेताक सांगतात खंय उरले सेवक पुरा नामानाक सांगतात खंय पुरा ताचे सेवकांनी पुरा प्रोफेतान तुका कालें व्हडलें सांगलां हें 100 कळशे उदक काड म्हणून सांगलां हें सांगूं ना न्ही. कालें म्हळां 7 फावटी वच न्हांवन वयर ये म्हळां. सिंपल सांगत. काल्याक व्हडलें करताय दामास्क आनी कालें पुरा म्हणून सांगून वचून न्हांवन ये म्हणून उरले सेवक पुरा नामानाक सांगतात. ल्हानसो विशय 7 पावटी बुडोवन वयर येवंक आनी ताणें केलें. खालतो तो जालो नामान वचून जॉर्दन न्हंयत 7 पावटी बुडलो आनी वयर आयलो. वयर येता आसतना ताची कात कशी जाली? ल्हान भुरग्याच्या धव्या काती बरी धवी आनी नवी जाली खंय. धव्या ल्हानशा भुरग्याच्या तुमी हाचो बॉडीचो स्मेल पळयला मू खुशी जाता न्ही. दुदा स्मेल जाल्ले बरीत वय की न्ही. तितली धवी येदे व्हडल्या मनशाची कूड तितली नवी आनी धवी आनी धवी कापसा बरी जावंक पावली खंय. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कलतेपणाक कितें आसा? इनाम आसा. कलतेपणाक इनाम आसा. आज ना तर फाल्यां कलतेपणाक कलत्या मनशांक इनाम आसा. जैत मेळटाच. कलत्यांक हेर मानतात. ग्रेस्त पूण गरवी थोडो तेंप पूण गरवी मनशांक ग्रेस्त जावन गरवीपण दाखयतात पळया तांकां थोडो तेंप मात्र कोणी पुगारतात. मातेवाचो वांजेल 11:29 आमी वाचता. म्हजें लागचें शिका म्हणटा आमचो स्वामी. म्हजें लागचें शिका. गरवी मनशाक वखद ना वय. गरवी मनशाक वखद ना वय. पूण आमी जेजू लागीं मागणें करयेत. म्हज्या पिडेक जेजू लागीं वखद हांवें मागयेता. जेजू म्हणटा म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव जावन आसा बळ्या आनी कलत्या काळजोसो. परतेन एक फावटी म्हणया जेजूचें उतर. म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव जावन आसा बळ्या आनी कलत्या काळजोसो. आमकां आनीकी कलती करूंक जेजू लागीं मागया. सोडून करून जियोंक जेजू लागची कृपा मागया. मोगान जियोंक ताची कृपा मागया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
आतां थोडे इल्लेशे अर्गां उले आमी आमच्या सुमया मुखार आमी दवरया. देवान आमकां सबार उपकार केल्यात ते आमी विसरूंक नजो. ताणें आमचे अपराध बक्षिल्यात, पिडा गूण केल्या, आमचो मोग केला, आमकां देण्यांनी भरलां, न्यायनीत फाव केल्या, आमच्या जिवितांत असर्यं केल्यान, आमचेर दया दाखयल्या. सबार रितीचें बरेंपण धराळ मापान देवातावन आमी अनुभव केला. सर उडास काडून अर्गां आनी होगलाप सुमयाक दिवया. तुमची जबाब जावन दी, अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू म्हणा. आमचे खातीर मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ल्याक येवकारिस्तांत आमचे आत्मीक खण जाल्ल्याक बापाची खरी वळख आमकां तुवें दिल्ल्याक सर्गी जाणवाय पवित्र पुस्तकाद्वारी तुवें दिल्ल्याक खुर्सार मरून आमची सोडवण तुवें केल्ल्याक जीवन जावन जीवनपणाचो बरवसो आमकां तुवें दिल्ल्याक बरी भलायकी आमकां तुवें फावो केल्ल्याक हांव वर्गां दितां जेजू, हांव वर्गां दितां जेजू, हांव वर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान. हांव वर्गां दितां जेजू, हांव वर्गां दितां जेजू, हांव वर्गां दितां जेजू काळजान. बरें जालें म्हणून सांगलें आमी मात सांगलें बरें जालें न्ही. तुमी सांगूंक वचना थोड्यांनी मात आनी सुमयाक अर्गां दितना व्हडल्यान म्हणूंक आसा म्हळां परत्यान एक फावटी. हांव वर्गां दितां जेजू, हांव वर्गां दितां जेजू, हांव वर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजान. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव वर्गां दितां जेजू, हांव वर्गां दितां जेजू काळजान. आमच्या कृशेंत फुलांच्या वेव्हारांत आमकां तुवें जैत दिल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. पिडे शिण्यांतलें म्हाका तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर म्हज्या कुटुंबाच्या संद्यांक सर पिडे शिण्यांतलें राखून व्हेल्ल्या खातीर पैना वेळार आमकां शबीत राखल्या खातीर शांती समाधान आनी संतोष तुवें लाभयल्ल्या खातीर अवघड पांयांतलें गडगड्या जगलाच्या जड वाऱ्यांतलें आनी सांगातच वाऱ्या वादळांतलें विकळ जीवदाळीच्या तोंडांतलें सुमेत तुवें आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर आमी हाती धरिल्ली योजना पंथाक पावोवंक तुवें आमकां सहकार दिल्ल्या खातीर आमच्या घरचीं कार्य सोबणां सबरम सकट तुवें यशस्वी केल्ल्या खातीर कुटुंबाच्या संद्यांक बरें काम तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया व्हडल्यान अर्गां तुका धन्या अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना परत्यान अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका धन्या अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. शिकपांत आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक तुवें जैत दिल्ल्या खातीर आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. कुटुंबाच्या संद्यांचो आनी इश्टांचो मोगा सांगात आमकां लाभल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. बरें शिकप जोडूंक आमकां तुवें कुमोग केल्ल्या खातीर सारकें भावार्थाचें शिक्षण जोडच्याक बरें याजक धर्मिकांक क्रिस्ती शिक्षण शिक्षकी तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. आमच्या फिरगजांनी बऱ्या गुरकारांक बऱ्या लायक मुखेल्यांक तुवें दया केल्ल्या खातीर अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. आमची गरजेचीं कामां करच्याक विविध खामेल्यांक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर
गरजा कंता वेळी निस्वार्थी मनशाची कुमक मेळाशी केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका स्म्या जेसू वाहनाचे देणे आमच्या मदल्या सबारांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका स्म्या जेसू बरें घर आमकां समेस्तांक तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका स्म्या जेसू खंयच्या काळजान हांव सोम्या अर्गां बेठो खंयच्या काळजान हांव तासो उपकाराटो नान मोचे लगी उतरा नान मोजे लागी उतरा नान मोजे लागी उतरा नान मोजे लागी उतरा परत्यान खंयच्या काळजान हांव सोम्या अर्गां बेठो खंयच्या काळजान हांव तुजो उपकाराटो नान मोजे लागीं उतरा नान मोजे लागी उतरा नान मोजे लागी उतरा नान मोजे लागी उतरा आमच्या कुटुंबाच्या सन्यांक बरी सैरीक सोदून दिल्याक अर्गाणी होगळा तुका स्म्या जेसू कष्ट समस्यांक परिहार दया केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका स्म्या जेसू एकामेका राजी जावनचें भाग तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गाणी होगळा तुका स्म्या जेसू वाड्या जमातींनी शेजारी सांगात येवचे अवकाश तुवें फावो केल्ल्या खातीर एकामेकाची सेवा करचें उदार मन तुवें फावो केल्ल्या खातीर उदार मनाचे दानी आमकां फावो केल्ल्या खातीर पिडेस्तांची सेवा आनी कुमक करचें बरें मन तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर बरे शिक्षण संस्थे आमकां फावो केल्ल्या खातीर उबे रावन अर्गां दितलो हें गीत आमी आतां गावचें व्हडल्यान आमी गावंक आसा सगळ्यांनी सांगाता मेळून भाव नंबर सांगतलो आनी ताच्या उपरांत आमी गावचें पांचसंको 81 81 क्लॅप अर्गांनी तोलो सोमिया अर्गांनी तोलो सगळी मोची चिनी तुका समर्पितोलो अर्गांनी तोलो सोमिया अर्गांनी तोलो सगळी मोची चिनी तुका समर्पितोलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान तुका घेतलो समसोराई म्हाका साई म्हणटलो तो समसोराई म्हाका साई म्हणटलो अर्गांनी तोलो सोमिया अर्गांनी तोलो सगळे मोची चिनी तुका समर्पितोलो अर्गांनी तोलो सोमिया अर्गांनी तोलो सगळे मोची चिनी तुका समर्पितोलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडटलो तुझ्या नाव सदांच म्हज्या ओंठार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो अब्बा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो अब्बा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो अर्गांनी तोलो सोमिया अर्गांनी तोलो सगळे मोची चिनी तुका समर्पितोलो अर्गांनी तोलो सोमिया अर्गांनी तोलो सगळे मोची चिनी तुका समर्पितोलो
एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजांक तुज्या पांयांक पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो पातकांत हांव पडटना चिसू म्हणून रडटलो पातकांत हांव पडटना चिसू म्हणून रडटलो पातकेची न्ही सांडूंक तुजो आदार मागतलो पातकेची न्ही सांडूंक तुजो आदार मागतलो अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो सगळी म्हजी चिनी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तंसो म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो तंसो म्हाका राय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमया अर्गां दितलो सगळे मोदी जिनी तुका समर्पितलो हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आता आमच्या गरजो आमची तेसावां सर्गींच्या बापा समकर पवित्र सक्रामेंता समकार आमी आतां दवरी साध्य तर दिंबी घालची आनी ह्या वेळार कोणाक जायना तांणी उबे रावूं येता ह्या बसी येता स्वामी म्हणटा खंयसर दोग वा एक म्हजे नवी सांगाता मेळटा थंयसर हांव आसां स्वामी हांगासर हजर आसा ह्या ल्हान उंड्या कुटक्यान तो हजर आसा म्हाका आनी तुका बेसांवांनी भरचे खातीर आमचे हर एक गरजो आमची हर एक पिडा शिडा हर एक तुमची तेसांवां आज खंडीत जावन सबार तेसांवां घेवन तुमी ह्या सान लॉरेसाच्या पुनशेताक बसिलिकाक तुमी हांगासर आसात हर एक तुमचो गरजो स्वामी दिवंक शकता हर एक तुमची स्वप्नां आमचो स्वामी जारी करूंक शकता सबार जाण नवें बिझनेस सुरू करूंक चिंता जावयेत सबार जाण नवें पॉयंट विजा मेळ्ळ्या आसयेत ह्या विजा आशेतात आसयेत हांगासर आसात सबार जाणां भुरग्याचें देणें आशेवन हांगासर आसात सबार जाणां तकले तावन पांयां पर्यंत सबार विविध रितीच्या पिडेन कश्टूंची हांगासर आसात हर एकली आमी आमच्या तेसांवां पासत आतां मागया तो कुर्डो बार्तिमेऊ जेजू तेणें पाशार जाता म्हणून कळिल्लेंच बोब मारूंक सुरू करता जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव आमच्या काळजा तावन आमच्या मती तावन आमच्या तोंडा तावन मौनपणी जावंक पुरो पूण आमी मौनपणी वोटल्यान म्हणलें बरी मौनपणी मतींत काळजांत तावन सोमयाक उलो मारयेत जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमोत पाव ही म्हजी गरज हें म्हजें तेसांव हाचेर तुजें बेसांव घाल सोमया म्हणून मागया पावन आत्मने हें गीत आमी गावचें आनी खाली कॉरस म्हणटा आसतना आमी हालेलुया म्हणटा आसतना आमचे सकट गरजो सोमया कडेन व्हडल्यान उलो मान सांगचें आमी हर एकल्यान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा आसतना तुमकां अवकाश दिता तुमी तुमच्या इतल्याक कित्याक ही हो जावन आसा कुरपेचो वेळ सोमी हांगासर आसा आमकां कितेंय जाय तो दिवंक शकता पावन आत्मने खाली कॉरस आनी डायरेक्ट आमी हालेलुया म्हणचें आनी ह्या वेळार आमी आमची सगळीं तेसांवां सोमया मुखार दवरचीं वर्त्या पतीने वर्त्या भरवशान जेजू आमकां दितास म्हणल्यार त्या खालत्या भरवशान ताचे लागीं मागचें पावनात्मा रे प्रिय पावनात्मा रे
प्रार्थूया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तू हांगासर आसाय आम्हा सर्वांची मागणी तू आयकताय आमकां सुमेस्तांक बेसावांनी तू भरताय आज ह्या बोन शेतांत आसच्या आम्हा सुमेस्तांची मागणी तू आयकून घे आमचें समर्पण आमी तुका आयच्या दिसा करता समर्पण आमचेंच आमच्या मोगाच्या मनशांचें आमचे कडेन मागूंक सांगिल्ल्यांचें हर एकल्याचेर तुजें बेसांव तूं घाल मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नवे संतोषां सोम्या मंदिरां सोम्या गीतां गावतू तुका हसिता आमचे तुवें बोतल्या सदेऱ्या पासून अगा मेटयता देनवाशी काळसा बापूय मोगाळ तूं आमचो जावो दिवन आमकां आदार जाता आमचो बोलवून सांबाळना संतोषान सोम्या मंदिरान सोमल्या गितां गावतू तुका हसिता आमचे तुवें वतल्या सदैरा पासून अर्गा मेटयता देवाशी काळसा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं मनशा आसकत कांय निमती सबार पोवटी आमी सुखी करता देवातावन आमच्या पेल्यातावन आमी पयस वेता जावं पुरो राखन मोसरकन पोटजाळकन बेबदेपणा वरवीं मनस्तापा वरवीं आमी पातकां केल्या देवा बापा लागचें बोगसाणें मागया माप मेजप नासतना पवित्र आत्म्याक आमचेर धाडन आमकां नितळ करूंक आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो उसुगण्या सर्व संतां मनाचे तोंडान सरून वायट बरें सोडून हांवें सायली पातकां केल्यान
होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांचो बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां न्हू तुज्या खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत, सोम्या काकूत, क्रिस्ता काकूत, क्रिस्ता काकूत, सोमिया काकूत, सोम्या काकूत. महिमा देवा घुसली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवसता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. सोमिया जेसू जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकला स्फुरता. सोमिया देवा देवाची शेळिये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर. तू बापाच्या उजव्या कोसा आमची मागणी मानून घे. पवित्र सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. बापा तुझ्या मुगाच्या उज्यान पेटोवन भगवंत लोरेस दुर्बळांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्तसाक्षीचें कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. तवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताच्या सांगात्यांनी धर्मदूतांक भितर हाडले आनी सानेद्रीन सभे हुजीर उबें केलें. उपरांत श्रेष्ठ याजकान तांचो असो विचार केलो. त्या मनशाच्या नांवान तुमी शिकयनाये म्हणून आमी तुमकां कडक ताकीद दिल्ली. पूण तुमी तुमची शिकवण आख्ख्या जेरुजालेमान पायस केल्या आनी त्या मनशाच्या रगताक आमकां जबाबदार करूंक तुमी सोदतात. तवळ पेद्रून
आणि धर्मदूतांनी जबाब दिली, आम्ही देवा कालजायचे मनशाक नाही. तुम्ही कुर्सारून काढून जीविशी मारलेल्या जेजूक आमच्या पूर्वजांच्या देवान जिवंत उठयला. ताचे वरवीं इस्रायल परचेन जिणी बदलूंक आनी तांच्या पातकाचें बोगसणें जोडूंक देवान आपले पदवेन ताका मुखेली आनी सडवणदार म्हूण उंच उबारला. ह्या सर घडलेल्या संगतीक आमी आनी पवित्र आत्मोंच साक्ष आपणाक काल जातेल्या समेस्तांक देवान हस्सू पवित्र आत्मो दिला. हे आयकून सानेद्रीन सभेचे संदे रागान इतले उसांबळ जाले. धर्मदूतांक जीविशी मारूंक तांणी आलोचन केली. देवाचें उतर हें देवाची ओडून कर. कष्टांतल्यान मोठ्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरांक ताका साप दिली. कष्टांतल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरांक ताका साप दिली. सर्वेस पोरांक हांव सदांच दीन वाचतलो. ताची वाकणी स्तुती कळनासता म्हज्या ओंठांचेर आसतली. साकून पळया सर्वेस पोर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागी. कष्टांतल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरांक ताका साप दिली. सर्वेस पोर खोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास नास करता. नितीवंतांची बोबी सर्वेस पोर कांदिता आनी तांकां सर्वाय कश्टान वारांतली निवारता. कष्टांतल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरांक ताका साप दिली. खंती दुखीन भारवेथिल्या सोमी लागीं सासा. बरवसो खणलेल्या हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक मेळटात ती कश्ट दक्त जायती आसा. पूण तांतल्या सर्वांतलो सर्वेस परस ताका वाटयता. कष्टांतल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरांक ताका साप दिली. कष्टांतल्यान पोटल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस पोरांक ताका साप दिली. उभी रावया आणि मिसेस उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, alleluia, alleluia.
पळे नसता सतमंतली कितली भागी. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. स्थानीक जुवावन आपल्या शिसा लागीं म्हणलें, जो कोण ऊंस तावन येता तो सक्ता प्रास व्हरतो. जो कोण भुमी तावन उपजाता तो भुमीचो आनी भुमी विशांतच ताणें उलोवचें. जो कोण सर्गी तावन येता तो सक्ता प्रास व्हरतो. आपणे पळयल्ल्यांची आनी आयकल्ल्यांची तो स्वता साक्ष दिता. तरी पूण ताची साक्ष कोणच स्विकार करिना. जो कोण ताची साक्ष स्विकार करता तो देव सत्यवंत म्हणून रुजू जाता. जाका देवान धाडला तो देवाची उतरां उलयता. कारण देव ताका पवित्र आत्मो दिताना माप मेजाप नासतना दिता. बापाक पुताचो मोग देखून ताणें सर्व वस्तू पुताच्या अधिकारा खाल केल्यात. जो कोण पुताक सतमंता ताका सासणीक जिवीत मेळटा. जो कोण पुताक खाल जायना तो सासणीक जिवीत देखचो ना, पूण आपणाचेर देवाचो क्रोध हाडटा. देवाचे उतार हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पास्का काळाच्या दुसऱ्या हप्त्याचो ब्रेस्तार. आयचें पयलें वाचप तुमी आयकलें. धर्मदुतांचीं कृत्यां अध्याय 5 27 तावन 33. पेद्रू आनी हेर धर्मदुतांचें धैर्य कितलें गी म्हणून आमकां हांगासर स्पश्ट दिसता. पेद्रू आनी हेर धर्मदुतांचें ह्या आपोस्तलांचें धैर्य कितलें गी म्हणून आमकां हांगासर स्पश्ट दिसता आयच्या दिसाच्या वाचपान. खंय तावन तांकां धरून व्हेल्लें पळया. जेरुसलेमांत तावन तांकां धरून व्हेल्लें पेद्रूक आनी हेर आपोस्तलांक. थंयत ते पाटी आयल्यात, जेरुसलेमाक ते पाटी आयल्यात. मात्र न्हय, जेजूच्या नांवान आनिकी धैर्यान ते उलयते आसात. जेजूच्या नांवान आनिकी धैर्यान ते उलयते आसात. जेजूच्या जिवंतपणाक एक पुरावो, एक प्रूफ कितें गे म्हळ्यार मेल्ले आपोस्तल. मेल्ले म्हळ्यार आतां चिंतिनाकात कुडीन मेल्ले न्ही, आत्मीक रितीन मेल्ले आपोस्तल जीवन जावन उठले. दारां घालून केळी घालून हांव चिंतन त्या दिसा आनी 1-2 केळी फिक्स केल्यात कोण ना. भितर भियान बसुल्ले. जेजूक कशें पळय लगाड काडिल्लो त्याच प्रमाणे आमकांय आतां जिवीशी मारतले, आमकांय कुर्सारूम कळयतले म्हूण सांगून भियान दारां घालून केळी घालून भितर बसुल्ले ते 6 हप्त्यां भितर जीवन जेजू तांकां 11 फावटी दिश्टीक पडलें पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा 40 दिसांनी. आनी इतल्या उर्बेन ते बरले, इतल्या सक्तेन ते बरले, दारां उक्तीं केलीं आनी तांकां बेना. कित्याक म्हळ्यार समी जीवन जालां म्हणून खरेंच तांकां भोगल्या उपरांत, खळीत जाल्या उपरांत तांचो बावाट तितलो की धैर्यान ते भायर सरतात. जेरुसलेमांत हांव तांकां व्हेल्लें. आतां जेजूच्या विशयांत उलयता आसतना त्याच पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, त्याच जीवन जेजूच्या बळान भरून ते परत जेरुसलेमाक आयल्यात आनी जेजूच्या नांवान धैर्यान ते उलयते आसात. खाली उलयल्ले जाल्यार पावते गी, खाली उलयल्लें जाल्यार वडणी आहलें न्ही गी. सानेद्रीन सभेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगच्या प्रमाणे त्या मनशाच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक ते भायर सरल्यात म्हणून सानेद्रीन सभेच्या अधिकारी समेत म्हणटात. श्रेश्ठ याजक त्या दीस हांची पुरा
हांच्या विशयांत थंयसर उलयत आसतना ताणें सांगलीं उतरां त्या मनशाच्या रक्ताक म्हळ्यार जेजूच्या रक्ताक आमकां जबाबदार करूंक ते भायर सरल्यात. डायरेक्ट सांगते आहात तुमी ताका कुयुक्त्यांनी ताका जिवेशी मारलो. फोट अपराधाचेर मांडून ताका तुमी कितें केलो खुर्सार उबारलो. तो सोमी जिवन जाला पूण ताका लगाड काडलें ताका खुर्सायिल्लें तुमींत म्हणून तांकांत तें येवन सांगूंक तितलें धैर्य तांचे थंय आयलां. आमकां म्हळ्यार सनेद्रीन सभेच्या मुखेल्यांक तांणी कुयुक्त्यांनी जेजूक धरून मारयलो म्हणून शीस उक्त्यान गाजोवन आसले अशें सांगल्यार लोक सनेद्रीन सभेच्या सान्यांचेर उसांबळ जाता की ना. तुमींत ताका लगाड काडलो म्हणून लोकांक मुखार येवन जुदेवांक फरिजेवांक लोकांच्या मतबाऱ्यांक प्रधान याजकांक आनी सनेद्रीन सभेच्या सान्यांक तुमी लगाड काडले म्हणून उरले हेर लोक आयकतात आनी ह्या वेळार लोक उसांबळ जाता की ना. हें भें त्या सनेद्रीन सभेच्या अधिकाऱ्यांक आसलें. शिसांक कितलें जोर केलें जाल्यार कितलें मारलें जाल्यार कितलें बेस्टायलें जाल्यार तांचें तोंड ते दंपिनान. कित्याक म्हळ्यार तांकां धाडिल्लेंच त्या खातीर तांचें मिसांव. आपोस्तोल म्हळ्यार कितें धाडलोलो म्हळ्यार कितें ताणें वचून गाजोवंक आसा शुभ वार्ता सोमयाची शुभ वार्ता गाजोवचे खातीर तांकां धाडलेलें. देखून खंडीजावनी कश्टां मरणा विशयांत जिवंतपणा विशयांत जें कितें तांणी पळयलां तांच्या दोळ्यांनी कितें अनुभव केला तांच्या जिवितांत तेंच ते उलयतात. आनी आज तांचें तोंड बंद करूंक कोणा कडेनय जायना. कोणें तांकां धाडिल्लें देवान तांकां धाडिल्लें. कित्याक धाडिल्लें ताचें मिसांव करचे खातीर. त्या देखून आमी देवाक विधेय जाय ते म्हणटात. आमी देवाक विधेय जाय मनशांक न्हय. एक घडी मौन रावन आमी आमच्या जिविताचो एक विमर्श करून पळोवया. देवान सांगचें आयकूंक म्हज्याच मतीन सांगचें आयकूंक वा हेरांनी सांगचें आयकूंक तीन विंसवणी आसात आमकां. एक देवान सांगचें आयकूंक आनी एक हांवें सांगचें आयकूंक या पेल्यांनी सांगलें आयकूंक. आतां आमी खंयचें विंसलां येदोळ पर्यंत खंयचें विंसलां. देवान सांगलें विंसलां म्हजेंच स्वाखुशी हांवें केल्या ह्या पेल्यांनी सांगलें हांवें आयकलां आनी ती विंसवण केल्या. फुडल्या दिसांनी कितें करतलें हांव म्हणूनय आमी देवाक सांगूंक जाय. देवान सांगलें करतलें हांव गी या आमींच चिंतलें मोतींत आमचेच तकी गर्वान बरोवन आमी करतलें हांव गी ह्या पेल्याचें हेरांचें उतर आयकून करतलें हांव जेजूक कडेन आमी आज सांगूंक जाय. दुसरो विशय आयच्या वांजेलांतावन आमी काडया. जुवांचो वांजेल 5वो अध्याय 3रो अध्याय 31 36 वळ. हर एक वाक्य काण गेल्यार म्हाका एक सरमोन दिवी येता. आज सांगूंक जायना तितलें लंब. देखून एक वाक्य मात्र हांव काण घेते आसा. ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजाप नासतना तो दिता. ताका पवित्र आत्मो दितना माप मेजाप नासतना तो दिता म्हणलें उतर आमी आज इल्लोसो नियाळ करया. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार गॉड डज नॉट रेशन हीज गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट. माप मेजाप नासतना कोण दिता देव पवित्र आत्म्याक दिता म्हणलें. रेशन हो शब्द आयकला की तुमी. रेशन आयकला न्ही. रेशन हो शब्द आमी सगळ्यांनी आयकला. रेशन हाडून येता रेशनाची आंगड रेशन आयलां खंय हे पुरो शब्द तुमी आयकल्यात. आमी हो शब्द समेत वापरला आजुनय ते वापरतात. कन्नडांत न्याय बेले अंगडी न्याय बेले रेशनाची अंगड रेशन हाडूंक वचून येता अशें पुरो म्हणटात. म्हळ्यार ह्या सरकारी अंगडींनी गव्हर्मेंट अंगडींनी म्हयन्याक BPL कार्डाक APL कार्डाक म्हणून इतलो तांदूळ इतलो गंव इतली साकर इतलें तेल वर्साक एक फावटी उस्तूर समेत दितले. आदीं तुमकां थोड्यांक उडास आसतलो व्हडांक आनी पुरा. हांव ल्हान आसतना म्हयन्याक एक फावटी वचून रेशन हाडुल्लो उडासी म्हाका आसा. तुमकांय असो अनुभव खंडीत जावन आसूंक पुरो रेशन हाडुल्लो अनुभव. आतांय ती परिस्थिती खंडीत जावन आसा. कोविड-19 टायमार आमी सकट बंदी जाल्ले हांव घरांत बसूंक. सरकारान कितें सांगलें आज राती 12 वरार तावन लॉकडावन. उडास येता गी येता पळय कितले हांसो पळय गी मतींत.
लोकांक व्हडलें प्रॉब्लेम कालें आमी बंदी जाल्ल्या वेळार आसलें खाण खंय धांवन हाडचें, रेशन खंय धांवन हाडचें, ಎಂತ प्रॉब्लेम आहलें वय की न्ही. त्या दिसा लॉकडावन अनावन्स केल्ल्या दिसा 12 वरां तावन लॉकडावन म्हणल्या दिसा त्या दिसाची गजाल हांवें सांगची, 12 वरार न्ही पयलीची गजाल हांवें सांगचें. भायर गेल्लो पळयत आसतना हरी लोक हरी एका अंगडी मुखार, हरी एका म्हळ्यार त्या अंगडी मुखार या आहले जायते, त्या अंगडीची लायन ताच्या किसड लंब आहली. रेशन व्हरूंक म्हणून लोक अंगडींनी लंब एक रावल्लो. कालेंगे म्हळ्यार फाल्यां कितें करचें गे म्हणून, रेशन मूक जाल्यार कितें करचें, 12 वरार खालें म्हणून लॉकडावन म्हणून देखून लायन करून लोक रावला रेशन फाल्यांची कंत तांकां आसून. असल्या वेळार अनावन्समेंट समेत केल्लें आसा, तुमी रास व्हरनाकात, मेजून व्हरा. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या उपरांत आयिल्ल्यांकी रेशन मेळा जें माप मेजप करून आमी दिता तें हर एकल्याक मेळा जाय. तुमीच व्हरून पुरो रास घालें जाल्यार उरल्यांनी कालें करचें. देखून एकल्याक कितें जाय, कितलें कुटुंबाक जाय तितलें मात्र घेवचें, रेशन करून दिवचें, मेजून दिवचें. आतां तुमकां समजलें आसतलें रेशन म्हणल्या शब्दाचो अर्थ. गॉड डज नॉट रेशन हीज गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरीट. गॉड डज नॉट रेशन, माप मेजप नासतना देव दिता आसतना तसो पवित्रात्मो आमकां दिता. आयच्या वांजेलान जेजू निकोदेमाक सांगल्लीं उतरां देव ताची बेसांवां दिता आसतना, देव तसो पवित्रात्मो दिता आसतना अशें मेजून दिना. कंजूस न्ही आमचो देव, कंजूस न्ही आमचो देव. दिता आसतना माप मेजप नासता आसतना, रेशन म्हणलो शब्द ना थंयसर, मेजून दिवचें पुरा ना. देव दिता आसतना दराळ मापान म्हाका आनी तुका दिता, दरबस्त दिता, बरोवन वमतोच्या मापान तो दिता. माप मेजप नासता आसतना म्हाका आनी तो दिता. देव दराळ तो उदार, प्रत्येक जावन ताची बेसांवां ताचो पवित्रात्मो आमकां दिता आसतना. मोगाचो न्हू, आज एक होमवर्क हांवें आनी तुवें करूंक आसा, हर एकल्यांनी आमी होमवर्क करूंक आसा. कालिंगी म्हळ्यार देवातावन रेशन नासता आसतना, माप मेजप नासता आसतना कलीं पुरो बेसांवां तुका मेळ्ळ्यां. देवातावन रेशन करणी नासतना म्हळ्यार माप मेजप नासता आसतना, मेजून पुरा न्ही, दराळ मापान कितलीं बेसांवां तुवें तुज्या ल्हानतावन आज पर्यंत जोडल्याय. एक होमवर्क हांवें आनी तुवें करूंक आसा. थोडे फावटी देवातावन आमी एक बेसांव मागल्लें आसयेत आनी त्या वेळार चिंतीन येतलेले बरी ताणें आमचेर बेसांवां वतल्यांत आसयेत. 7-8 बेसांवां एकच फावटी तुजेर आनी म्हजेर ताणें खंडीत जावन वसल्यान. म्हणटना माप मेजप नासतना बेसांव ताणें दिलां, माप मेजप नासता आसतना पवित्रात्म्याक आमचेर ताणें दिलां म्हणून अर्थ. कलीं तीं बेसांवां जायते फावटी आमचें चिंता पळय, आमचे कडेन कितें आसा ताचेर न्ही. आमी बेसांवां म्हणटा आसतना आमचे कडेन कितें आसा तें आमी चिंतूंकच वचना. आमचें मन केदाळे आसल्याचेर ना, आमचे कडेन कितें ना ताचेरच चिंतचें. ताचे कडेन कितें पुरो आसा, म्हजे कडेन कितें पुरो ना, ताचे कडेन हें आहा, म्हजे कडेन ना, हेंत आमी चिंतचें बेसांवां म्हणलें मतीक येता आसतना. आसल्या विशयान आमी चिंतिना, आसल्यान तृप्ती जोडिना, आसलीं बेसांवां आसली वस्त आमी एन्जॉय करिना. बदलाक म्हजे लागीं कितें ना, ताचे लागीं कितें आसा ह्या विशयान चिंतून आमी बेजाराय पावता. त्या देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आज जें कितें देवातावन माप मेजप नासता आसतना, रेशन करिनासतना ताणें आमकां दिलां, जें कितें देवान आमचेर बेसांवां रुपी वतलां, देवान आमकां दिलां, आज लिस्ट करूंक जाय. आमच्या देवाक आमी अर्गां दिवंक जाय. आमी कांय ह्या संवसारांत पाटी व्हरना मोगाचो न्हू. कोणी म्हणी व्हरता ते व्हरतात गे, मस्त जाणां व्हरचें बरें दिसलें म्हाका, कांय जापूच ना. हाचे पयलें गेल्ले आनी पुरो व्हरून गेल्यान गे संवसारांत न्हू. कोणी कांय व्हरनात, आमी कांय व्हरना जायत गे. एकलो आबा मरोंक तयार जाल्लो, एकलो आबा मरोंक तयार जाल्लो. मरोंक तयार जाता आसतना लास्ट स्टेजीर कालें करतात, उदक घालतात न्ही, घालतात की ना घालतात, लास्ट पळय करतात त्या वेळार इल्लेशें उदक घालतात. कोणीक एकल्यान सांगलें इल्लेशें उदक घाल्यार बरें म्हणून. देखून व्हडली माय गेली, एका चेंबांत उदक हाडून आयली आनी कुलेरान इल्लेशें उदक सोडलें. जाल्यार ही आबा आनी की कालें करता,
करता देखून व्हडल्या पुतान इल्लेशें कुलेर उदक घालें, व्हडल्या सुनेन घालें, व्हडल्या नातवान घालें. धाकट्या पुताच्या धाकट्या सुने दुवेच्या भुरग्यांनी पर्यंत पुरो जाणांनी घालता पर्यंत एक चंबू उदक घाली, एक चंबू उदक घाली. आनी कितें जालें रे आबा कितें करत्या करत्या. देखून कोणींगे सांगलें ताका भांगाराची आशा बारी आहली. खंयच्याची आशा आहली? भांगाराची. देखून इल्लें भांगार हाडलें, इल्लें किरयलें, उदक केलें. उदक म्हळ्यार किरोव ना जायतें उदक मिक्स केलें आनी ताचे उपरांत एक कुलेर उदक आबाच्या तोंडाक घाल्ले गुडले आब थंय तो घोटाक्का. जाल्यार ही व्हरून गेलो हे भांगार, व्हरून गेलो हे ना. कोणी कांय व्हरनाव आमी ह्या संवसारांत ददोशी जावया, ददोशी मापान बेसांव आमचेर देवान घाल्यान, ददोशी मापान हेरांक दिवया. देखून आज म्हजी लास्ट घडी जाल्ली जाल्यार आमी संवसार सोडून वचोंक आसा जाल्यार देवाचो मोग नासतना, पेल्याचो मोग करनासतना, पेल्याची सेवा करनासतना, दान धर्म करिनासतना, ह्या संवसारांत हांव कितेंय बरेंपण करिनासतना हांव गेलो जाल्यार आमी कांय ह्या संवसारांतल्यान व्हरना. फकत आमी व्हरचें ह्या संवसारांतल्यान आमचीं बरीं कामां, आमचे बरे करण्यो ते पयले वचून जडतेक उबे रावतात. माप मेजप नासतना दिल्लीं बेसांवां माप मेजप नासतना हेरांक दिवया. अशें देवाचीं भुरगीं जावन ह्या संवसारांत जियेवया. आमेन. सर्वेश्वर तूं आमचो रचनार सृश्टेचो भेटयता उलंगाकांचो आमच्या कसांचो जेजूच्या पवित्रतान बदलून तिची विकाचे पिवप मेदिसशी बापा येता अर्पण आमचें करता मेदिसशी बापा येता अर्पण आमचें करता स्वीकार तूं कर परता बेसांव तुजें मागता. म्हज्या भावानो भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या नेटक्या पवित्रेच्या दवा सर्वेस्पर मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंतलो रे जमनींत वंपलेल्या गोवांच्या खणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवी सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्याच मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरकाळी आमी तुका वाकणू फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आपले रगत वारण तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन परजळटा. देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
संसाराचो सर्वेस फोटो सर्वांनी संसार पोला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा मुसरी तुझाचे मुसरी तुझाचे मुसरी तुझाचे सर्वेश्वराचे नावे एका ताताचे जय 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 ओम सरी तुकाचे ओम सरी तुकाचे ओम सरी तुकाचे बापा खरोच तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून हिंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परीन जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या बुडासाक करात बावडता सुगुट परगटुया सोम्याचे सू तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनः जीवन बोल आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा जेराल्ड आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांवकार मरिये देवाचे माये सांगाती तिचो पती बागेवन झुजय बागेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना उबे रवियान जेजून आमकां मागोवंक शिकयल्लें प्रार्थन व्हडल्यान सांगता म्हणया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या पक्षितां तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतलीं विघ्नांतलीं अनवरांतलीं पिडेशिडेंतलीं तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सरपातकांतलीं सुटय आनी सर आखांतांतलीं वाटय. स्वर्गे पदवी आनी महिमा तुजे सस्ताच्या सस्ता. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशप्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रातवट चलयताय सासनाच्या सासना. सम्याची शांती ताचें समाधान तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माया मोगाचो एकवटाचो बायलो गुर्त जावन इल्लेशे हांसो पाठोवन एकामेकाक शांती दियात. शांती तुमकां. देवाची शेळी संसाराची पाप काढले, आमची काकूत कर, आमची काकूत कर. देवाची शेळी संसाराची पाप काढले, देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढते, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे. पळया हो जावन आसा सुमे जेजू क्रिस्त रेशन करिनासतना म्हळ्यार माप मेजाप नासतना ताची बेसांवां ताच्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिवचो. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. जिवितासो उजवाड संसारासो सोमी जेसू मोसो, दैविकानान पोसो आत्मिकान बागोसो एक मातासो मोसो. जेसू गोळ्या बोया म्हाका, जेसू क्रिस्ताक या दयेन तो पाव म्हाका. जेसू गोळ्या बोया तुझे म्हाका. जेसू क्रिस्ताक या दयेन तो पाव म्हाका. परिवार करेस जीवित आमचे बरे मित्रत्वेचे, पुनर्जीवन कोण केले
आमच्या भरवशाचे बेनेक्रिस्त रायाचे येशू गोळ्या बोया भितून जिवीत म्हाका येशू इश्टाक या दयेन तो पाव म्हाका येशू गोळ्या बोया भितून जिवीत म्हाका येशू इश्टाक या दयेन तो पाव म्हाका दाविदाच्या पुता इस्रायेलीच्या राया येशू नसरेना देव बाळा मोरयेच्या इश्टा तू पातक्यांच्या तुझे वेंची येना येशू गोळ्या बोरया भितून जिवीत म्हाका येशू क्रिस्ताक या दयेन तूं पाव म्हाका Santaun dinwasaun isomya Tuve केल्यास उपकारा जीवित आमचे समर्पिता सेवेन ते पवित्र सोम्या माता अपुर्या संसारा आमकां शिगुणी मायबा भावो केली भाऊ भयणी संगी कोटाम दिले अर्गा अर्गा ए सोम्या काल सांतां दिन वाजता ए सोम्या तुवें केल्यास उपकारा जीवितांचे समर्पिता सेवेन ते पवित्र सोम्या माता प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा आमी घेतल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा परी आमचीं काळजां आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी आनीत भोगतेल्यांचे हक्क राखून उरूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयल्या मानदी बापू सुनील कुमार डिसोजा आडळतेदार बेंगलोर सेमिनरी हांकां तुमचे नवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा तशेंच सा भेटून केल्ल्या मानदी बाप पॉल कुटिनो पालोटायन हाकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा सुरेशपरा ह्या मुद्दामाचे वातयेचेर तुजें आशिर्वाद घाल म्हणून विनंती करता ह्या वाती घेवचे हर एकल्यांचेर तुजे आशिर्वादां घाल त्या कुटुंबाक संतोश आनी शांती फावो कर हें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां प्रधान याजका कडेन हे मुद्दमाचे वाती दिवंक विनंती करता आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो मुर्दोमू Cyprian Cynthia Almeida and family, Mudarangadi. Cyprian Cynthia Almeida and family, Mudarangadi. Elvira Fernandez Hirgan. Elvira Fernandez Hirgan.
जॅक्सन डिसोजा बोळकुंचे, जॅक्सन डिसोजा बोळकुंचे, गॉडविन आर लोबो कुलशेखर, गॉडविन आर लोबो कुलशेखर, नॅन्सी डिसोजा कारकळ, नॅन्सी डिसोजा कारकळ, विन्स्टन गागा खाणाचार, विन्स्टन गागा खाणाचार, वायलेट फेर्नांडीस पांबूर, वायलेट फेर्नांडीस पांबूर, विनोला मिनेजेस पांबूर, विनोला मिनेजेस पांबूर. जेवणाचे आयचे प्रमुख प्रायोजक एवलिन फेर्नांडीस पंजोट्टुवाड, एवलिन फेर्नांडीस पंजोट्टुवाड. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां नवीन अँड वीणा डिसोजा मोगरनाड, नवीन अँड वीणा डिसोजा मोगरनाड, सुनील डिसोजा मुक्कामार, सुनील डिसोजा मुक्कामार, वलेरियन कुटिनो मूडबिद्री, वलेरियन कुटिनो मूडबिद्री, उर्बन अँड थेल्मा सिक्वेरा पेर्नाल, उर्बन अँड थेल्मा सिक्वेरा पेर्नाल, विन्सेंट डिसोजा बेलमंड, विन्सेंट डिसोजा बेलमंड, विनीता अँड जोसेफ मूडबेळे, विनीता अँड जोसेफ मूडबेळे, विल्बन क्वाड्रस मुदरंगडी, विल्बन क्वाड्रस मुदरंगडी, फेडरिक नझरेत कणचार, फेडरिक नझरेत कणचार, वेनिशिया गागा पळ्ळी, वेनिशिया गागा पळ्ळी, झेवियर डिकोस्टा बारकूर, झेवियर डिकोस्टा बारकूर. आनी कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर ताणें येवन ह्याच्या लागीं वाती स्विकार करीत. ಸೊಮ್ಯಾಗ್ ಸ್ತುತಿಗರಿಯ ಬುಕಾನ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 156 156. Patron dobrada danso, sharotiam so, saloris pogar, saloris daya, di tuji mosatamka, perikadisa, saloris pogar, saloris daya. सा लोरेसाक मागणे हे जैते वन मार्तिरा सा लोरेसा तरण्या प्रायरस बावटे खातीर कठीण कस सोंसीव दिल्ल्या आयकमचे कलते मागणे वरत्या पातकेळीन आमचे सरशी आयल्या जीव बाबाट तीर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोडली. आमच्या बेसाक सरी जावन निष्कळपण आमचे ते परतळशें कर. आमच्या आत्मीक आनी संवसारीक वडिलांकय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडे आनी कश्टान वरान आसलेल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावड्यांक आनी बावडतांक शेळिल्ल्यांक सरींचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळशी कर. तुज्या वळादीक मजतीन देवाचे राज संसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी रक्ताच्या सोर गरजांनी तूं आमकां पाव प्रत्येक जावन. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. घर फावो केल्ल्याक अर्गां, एग्जामांत बरे मार्क्स फावो जाल्ल्याक अर्गां, फर्स्ट सेमिस्टर MBAंत पास जाल्ल्याक अर्गां, बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां, 7 वर्सां उपरांत भुरग्यांचें देणें फावो केल्ल्याक अर्गां, नोयलाक कॅनडाची विजा फावो केल्ल्या खातीर अर्गां. दिता सर्वेश्वरा तुवे
स्वरूपारा पूर्ण संतोषा भक्ती मना हर्षिता तुझे नाम अर्गादिता हांव सर्वेश्वरा तुवें केल्या त्या स्वरूपारा पूर्ण संतोषा भक्ती मना हर्षिता तुझे नाम ते सामा आमाल पिवणें सोडूंक रीण परीक जावंक बरी भलायकी लाभोवंक भुरग्यान शिकपांत उमेद दाखोवंक दुबयान बरें काम मेळोवंक थायरॉयड गूण जावंक पाडदूख गूण जावंक न्यूझिलंडाक वचोंक स्टुडंट विजा मेळोवंक समाधान मेळचें पसत भुरग्यांचें देणें लाभोवंक SSLC आनी PUC रिजल्ट बरें येवंक भुरग्यांचो राग आनी हट पयस जावंक पांय आनी हात दूख गूण जावंक कॅनडाची विजाचें प्रोसेस बऱ्या रितीन जावंक CA परिक्षेंत पास जावचें पसत बोरवेलांत उदक मेळोवंक शिकोवंक बरें मन दिवंक वायट संवयो सोडूंक प्रसूतपूण बऱ्या तरान जावंक चोरी जाल्लें भांगार आनी पयशे फाटीं मेळोवंक घर जगो विकून वचोवंक बरी सैरीक मेळोवंक तोंडार आसतलें पिंपल्स गूण जावंक गांठी दूख गूण जावंक मेडिकल सीट मेळचें पसत हृदयदूख गूण जावंक गॅस्ट्रीक पिडा गूण जावंक सिस्ट गूण जावंक एका भुरग्याक उस्वास काडूंक सुडाल जावचें पसत रागार आसलेल्या बोबोयण्यांनी राजी जावच्याक दुबयचें प्रोसेसींग बऱ्या भशेन जावचें पसत विविध रितीचें कॅन्सर पिडा गूण जावंक जाग्याक एक वाट मेळोवंक डिप्रेशनांतावन भायर येवंक मालायका सोसायटीचे पयशे फाटीं मेळोवंक प्रत्येक ते सवां साल्मोन नोरोना म्हणल्या भुरग्यान बरें करून शिकोवंक एका वर्साच्या भुरग्याक तकलेक बोळ येवंक एका भावाच्या शिराचे समस्ये समस्ये गूण जावंक एग्जामान पास जावन GPA टार्गेट जावचें पसत कॅनडाचे PR मेळचें पसत सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका गे सोमिया गे तू म्हाका काळीज मोचे दिता तुका शेकी भावाता प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोन बागी मरण सर्गा तुजे संगता ससना देवा गोशे माग आमकां समेस्तांक फावो कर आमेन. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचे पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यार पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Salores martiram apasot vinatic Cristaच्या बसण्यात आम्ही पाहू संचिकाती प्रार्थुया येसर पदवीधार देवा भगवान लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वरसे तुवें केलें आमच्या अवगुणाचें खेणां आमी पालवयशीं कर म्हूण आमी लालेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सोम्याचे नावे आमचो आधार सोम्या दयेन आयकमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोन दी
सोमी तुमचे सवे आसू तुमचे सोबे आसो सरपद वेदरा आणि शासनाच्या देवा तुझी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कष्टून त्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादित करताय आणि वडा मगान सांभाळताय तुझ्या विश्वासी साकरा साकरणीचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेबडलेल्या सर बांदपासंतल्यान तांकां सोडय मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तोंड पयस कर तुज्या गणित काकुळतीचेर पातयेवन आयल्यान तांकां तुज्या भक्ता साल वर्साच्या प्रत्येक मोजेतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय या बसिलिकान तुज्या दैवीक सावस असो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरा साकरणी जेजू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण प्रसारची खरी भक्तिमंतान जावन जियोवचें आनी ताका महिमे दिवचें भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिफान स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरून तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमकां राखून तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद देव आनी सरपदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काळ रावो वसोने याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे भोडकार Quando
Bagaimana